जेजू बरी आमी आमच्या उतरांनी बऱ्या उतरांनी एकामेका बुजवून दिवंक आमी यशस्वी जावंक जाय. जेजू बरी आमी एकामेका बोगसूंक शिकोवंक जाय, बोगसण्याची हातेरां जावंक जाय. येवकरिस्तांत आमी सेवल्यार पावना, हांगासर ताची उतरां आयकल्यार पावना. आमी मदर तेरेसा भशेन जेजू बरी जावंक जाय. हे आमच्या जिवितांत रुपांतर जायना तर मिसाक येवन दिसपट्टे कुंगार सेवनी कांय उपकारचे ना. भाव भयणीनो, तुमचे पैकी थोड्यांनी कॅनिबल्स वा कॅनिबलिझम म्हणलो शब्द आयकला आसतलो. कॅनिबल्स म्हळ्यार मनशाचेंच मांस खावचे, मनशाचेंच रगत पिवचे मनीस म्हणून अर्थ. आफ्रिकाच्या अमेझॉन न्हंयच्या आलतोडी पलतोडी जिवचो तो आदिवासी लोक हाका एक निदर्शन जावन आसात. ह्या आदिवासी लोकांमध्ये जायत्यो रिती रिवाज जी आसा, संप्रदाय आसात. आनी तांचे पैकी एक रीत वा रिवाज म्हळ्यार तांचे पैकी जर तर कोणी मरत तर आमचे भशेन मेल्ल्या मनशाक ते उलपायनात वा पुरिनात. बगार सगळे जनांगस सांगाता येवन मेल्ल्या मनशाचे मांस खातात, रगत पियेतात आनी संभ्रम करतात. कित्या खातीर ते तशें करतात आमकां ते विशेश दिसता, पूण ताच्या फाटल्यान तांची पातयेणी ती समजोवचें चड गरजेचें. तांची पातयेणी अशें करच्यान की मेल्ल्या मनशाचे वा तांच्या मुखेल्याचे कोणाचे जावं ती ताचे मांस केल्ले निमती, रगत पियेल्ले निमती त्या मनशाते, ते मेल्ल्या मनशाते असले गुण शेगूण आमी आपणायता. दाखल्याक सांगचे तर तो मेल्लो मनीस तर एक दैरात बळवंत वा गुणेस्त शेगुणी मनीस तर आमी गुणेस्त शेगूण मनीस जाता वा आमी दैरादी जाता. कित्याक ताचें मांस आमी केलां, ताचें रगत आमी पियेलें. आनी दुसरो विशय म्हळ्यार तो मेल्लो मनीस तो मेला तरी ताचें मांस आमी केलां, ताचें रगत आमी पियेल्या आनी आमी जियेवन आसा. त्या देखून तो मेल्लो मनीस मेला तरी तो अमर जावन आसा, आमचे मुखांतर जियेवन आसा. ह्यो दोन संगती जे ते फात येतात ताका अर्थ दितात. पयल्यान पयलें मेल्लो मनीस ताचे गुण शेगूण आमी आपणायता, ताचे मांस रगत केल्ले निमते. दुसरें तो मेला तरी आमचे मुखांतर, कित्याक आमी जियेता ताचे मांस रगत आमचे ते आमचे कुडींत आसा, त्या देखून आमचे मुखांत तो अमर जाता. मुगाळ भाव भयणीनो, एक दीस एकलो हिंदू फ्रेंड म्हाका म्हणालो, तुमी क्रिस्तांव एका रितीचे कॅनिबल्स म्हणालो. कित्याक तुमी सांगता तुमी इगर्जेक येतात जेजूचे मांस खावंक, रगत पियोवंक. वय हांगासर आमी आयल्या सकाळी मुडे उठोवन मांस खावंक आनी रगत पियोवंक एकामेकाचें न्हय, जेजूचें मांस खावंक, ताचें रगत पियोवंक, आत्मीक गठाय जोडूंक, आत्मीक जीव जोडूंक. खंडी जावं जायतीं कामां तुमकां आसली आसतलीं ती पुरा कुशीक दवरून हांगासर तुमी आयल्यात. कित्याक ह्या आत्मीक काणांत तुमी फात येवन आसात. तुमच्या घरा जायतें काण आसा, वय की न्ही. आतां गेल्ले दिसा तुमी ब्रेकफास्ट करतात आनी कितें बऱ्यांतलें बरीं काणां जेवणाक तुमी खातात, पूण कुडीचें तें खाण तें कितलें आमी खाता तितलें आमकां चड भूक लागता. पूण त्या बराबर आमी फकत कुडीचे मनीस न्हय, आमी आत्मीक मनीस जावन आसा. त्या देखून आमकां जेजून आत्मीक काण दिलां आनी तें काण शेवंक, ताचें उतर आयकूंक आनी अशें अमर जावंक, नवें जिवीत आपणावंक तुमी हांगासर आयल्यात. जेन्ना जेजून पयले फावटी ही उतरां आपल्या लोकांक सांगलीं, आपल्या भोंवतणी आसलो जायतो लोक थंय आसलो. कित्याक जेजून उंड्या आनी मसल्याचें अजाप थंयसर केल्लें आनी 5 उंडे 2 मसले आनी हजारांनी लोकांक वाडल्लें पळोवन ताच्या फाटल्यान लोक येवंक सुरू जालो. हाच्या फाटल्यान गेल्यार आमकां आनी कितें उणें ना, रांदचें गरज ना, काम करचें गरज ना. हो आमकां भूक लागल्या वेळार अजापा करता आनी आमकां खावंक दिता, आमचें पोट भरता. ताचे करून जायतो लोक ताच्या फाटल्यान आसलो खाणा खातीर. आनी तो व्हड जेजू सांगता, नास जावच्या काणा खातीर तुमी वावर करले नाकात, बगार सस्ताक बाळचे तसल्या काणा खातीर तुमी वावर करूंक जाय. आनी मुखारसून तो म्हणटा,
आयच्या ह्या वांजेला विशयान थंयसर क्रिस्ता विशयान तांकां समजोणी दिता. हांव जाणा तुमी कित्या खातीर म्हज्या फाटल्यान येतात. हांवें तुमकां अजाप करून तुमचें पोट भरलें देखून ना, तें पावना तुमकां. त्या देखून तुमी खावंक जाय म्हजें मांस, तुमी पिवंक जाय म्हजें रगत. हांव जावन सर्गीन तावन देंवोवन आयलोलो जिवो उंडो. तुमी म्हजें मांस केल्ल्या करीत रगत पिल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. पयले फावटी असली शिकोवण त्या लोकांक थंयसर मेळटा आनी तांकां ते फात्योंक कस जातात. त्या देखून जायतो लोक ही शिकोवण आयकून थंय थावन फाटी वेतात. जेजूचे शिशी गुणगुणतात, तांकां कांय तें समजना. पूण लोक फाटी गेलो म्हणून जेजू आपणाची शिकोवण बदली ना. तिच शिकोवण परतून दामून तो सांगता, अनलेस यू ईट माय फ्लॅश अँड ड्रिंक माय ब्लड यू विल नॉट हॅव लायफ इन यू. तुमचें तें जिवीत आसूंक जाय तर म्हजें मांस तुमी खावंक जाय, रगत तुमी पिवंक जाय. मग भाव भयणीनो, तेच जेजू आमकां आजुनी सांगून आसा. 2025 वर्सां जालीं तरी आजुनी जेजू आमकां तीच उतरां तोच संदेश तो दिता. तुमचे थंय जीव आसूंक जाय तर तुमी खावंक जाय म्हजें मांस, पिवंक जाय म्हजें रगत. कोलकाताची सांतीण मदर तेरेसा ती म्हणटाली आनी आपल्या जिवितांत तिणें रुथा करून दाखयलें. दिसपडटें जेजूक तुमी घेयात, जेजू बरी जायात आनी त्या जेजूक हेरांक दियात. एवरी डे रिसीव जीजस, बी लायक जीजस अँड गिव दॅट जीजस टू अदर्स. आनी तिचें जिवीत आमी पळयता तर त्या जेजूक ती सदांच राखून रावताली. दीस तो आपणाचे जेजू संगीती सुरू करताली. मिसाच्या बलिदाना उपरांत, त्या उपरांत आराधना मुखांत, सक्रामेंता मुखांत, ते सक्रामेंताच्या मुखार वरां काटल्यांनी ती वेळ करशिताली आनी त्या उपरांत भायर वयताली. म्हणजे दिसपडटें जेजूक ती स्विकार करताली. आनी जें खंय तिका मिस भेटोवंक वा जेजूक भेटोवंक अवकाश ना त्या गांवांनी तिणें आपणाच्या खोव्यान सयत उक्तें करूं ना. त्या देखून दिसपडटें जेजूक घेवंक ती अत्रेकताली आनी जेजूक ती उंड्या रुपार वायना रुपार घेताली आनी सक्रामेंता मुखार दिंबी घालून जायतो मागणें ती करताली. आनी अशें जेजूक घेतलेली ती जेजू बरी जावंक पावली आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी. जर तर तिणें तसली साखरी केल्या तर पिडेस्तांची, गरजेवंतांची, ती जेजूच्या बोळान. कित्याक आपणा थंय जेजूक तिणें घेतिल्लें आनी जेजू बरी ती जाल्ली आनी त्या देखून ती जेजूक हेरांक दिवंक शकली. आनी आजुनी तिचो आमी उडास काडटा. कितलोसो लोक तिची सेवा घेतिल्लो, तिच्या लागीं जियेल्लो आजुनी तिचो उडास काडटा आनी तिका जिवन संतीण म्हणून आपोवनूच आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हांगासर आयल्या त्याच जेजूक घेवंक. जेजू फकत दिसपडटें येवकरिस्तांत आमी घेवल्यार सेवल्यार पावना, हांगासर ताची उतरां आयकल्यार पावना. आमी मदर तेरेसा भशेन जेजू बरी जावंक जाय आमच्या दिसपडट्या जिवितांत. जेजू बरी आमी आमच्या उतरांनी, बऱ्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवंक आमी यशस्वी जावंक जाय. जेजू बरी आमी एकामेकाक बोगसूंक शिकोवंक जाय, बोगसण्याची हातेरां जावंक जाय. जेजू बरी आमी एकामेकाक थंयसर निस्वार्थी सेवा करची हातेरां जावंक जाय. जर तर हे आमच्या जिवितांत रुपांतर जायना तर मिसाक येवन दिसपडटे कुंभारचे येवनी कांय उपकारचे ना. त्या देखून जेजूक आमी घेतलेली जेजू बरी रुपांतर जावंक, नवी मनशां जावंक, मोगाची, बोगसण्याची हातेरां जावंक हर प्रयत्न करया. आनी तो वळ मात्र आमी जेजूक आमी हेरांक दिवंक शकतल्या. तर मोगाळ भाव भयणीनो, उंड्या वायना मुखांत येवचो तसो जेजू आज आमकां रुपांतर करूं, ताचे भशेन आमकां करूं. कित्याक जें कितें आमी घेता वा खाता तें आमी जाता. वी बिकम वॉट वी ईट. सांत आगोस्तीन म्हणटा, जर तर खरेपणी तुमी क्रिस्ताक स्विकार करतात तर दिसपडटें ताचे बरीच तुमी जातेल्यात. इफ यू रिसीव जीजस इन ए वर्दी मॅनर यू वील बिकम वॉट यू ईट, वॉट यू रिसीव. त्या देखून हांगासर आमी सांगता जमल्या त्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक, त्या जेजूक आमकां काळजांत घेतलेले आमी त्या जेजूक दिसपडटे
हेरांक दिवंक उतरां करण्याने प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन तोच जेजू आमकां तें नवें बळ आनी जाय आसली कृपा फावो करतलो.